ह्या लोकशाहीच्या देशान म्हाका आतां पयल्या फावट म्हाका आतां मतदान करपाचो चान्स मेळ्ळा तेतून म्हाका खूब प्रावड फिलींग येता आनी खूब रिस्पॉन्सिबल आसा अशें दिसता. तूं हेज्या तुज्या वयान येयल्ल्या सगळे जे फर्स्ट टायम वोटींग करता तांकां तूं कितें एक मॅसेज दिवंक सोदता? तांकां सांगूंक शकता तुमी आतां बऱ्या हितूर भायर येवचे घरांतले आनी वोटींग करचें आनी आमच्या गोंयाक आनीक सशक्त करपाक स्वयंपूर्ण करपाक काम मत दिवचें. तुमकां जो उमेदवार सारको दिसता ताका वोट करचें आनी इलेक्ट करचें. आनी आयज हांवें म्हाजें पयलेंच मतदान केलें. खूब अभिमान दिसता. मतदान केंद्रा वयली शिस्त आनी वेवस्था खूब बरी आशिल्ली. म्हाजो एक वोट सुद्दां बदल घडोवपाक शकता हाची प्रत्यक्ष जाणीव आयज केली. आनी म्हाका अशें दिसता की प्रत्येक मतदार नागरिकान वोट हे करूंकूच जाय. तुवें फर्स्ट टायम वोटींग केला कशें दिसलें आनी बॅलेट पेपराचेर वोटींग केला कितें सांगतलें आयच्या? So my name is Savita Chauhan, and being a first new voter, I was very nervous. But I think where I voted, I expect that my vote goes in the right thing. आयज म्हजें पयलेच फावट हांव वोटींग करून येयला आनी म्हाका खूब बरें दिसता. आय एम फ्रॉम Mansewadi Valley, so this was my first vote, and it is my privilege to vote for the election for the first time. So आनी खूब लोकांक हांव सांगूंक शकता की जी आजून घराच्या भायर सरना की तेंच्यांनी येवन आपलो वोट करचो, बिकॉज इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस टू इलेक्ट युअर चॉयस कॅन्डिडेट. सो हांव सगळ्यां कडेन मागता की तुमी येवन वोट करचें. कशें दिसता तुका वोट करून? आयज म्हाका खूब बरें दिसता की हांव मॅच्युअर जावन म्हाका रायट आसा की आपल्या हेका इलेक्ट करपाक. येस. हांव सदांच चिंत्तालें जेन्ना मम्मी पप्पा वोट करतात तेन्ना म्हाकाच कित्याक ना. सो आयज हांव 18 जावन मॅच्युअर जावन वोट करता. सो म्हाका खूब बरें दिसता. आय एम व्हेरी हॅपी. तूं गिरवडची ती आसा. येस.